आदलो क्रिकेट खेळाडू आनी कर्करोगाच्या दुयेंतेंतल्यान बरो जाल्लो युवराज सिंग हांच्या वी कॅन फाउंडेशन, SBI फाउंडेशन आनी गोंय सरकार हांच्या जोड पालवांत गोंयांत 8 मार्च बायलां दिसा निमतान डिजिटल माध्यमांतल्यान गोंयच्या 6 वाठारांनी स्तन कर्करोग तपासणी शिबीर आयोजीत केला। स्तन कर्करोगाची बेगीन आनी नियमीत तपासणी करप हो ह्या शिबिराचो मुखेल हेतू आसा। 8 मार्च 2022 ह्या दिसा स्तन कर्करोग तपासणी शिबीर गोंय शिक्षण संचालनालय पर्वरी, सरकारी महाविद्यालय केपें, PES कॉलेज ऑफ एज्युकेशन पोंडा, न्यू एज्युकेशन हायस्कूल पेरनेम, वेदांता इन मार्सेल आनी भौशीक भलायकी केंद्र काणकोण हांगा NCD शिबीर जातले। अशा 6 वाठारांनी ही शिबिरां जातली। ही शिबिरां सकाळीं 10 ते दनपारां 2 मेरेन चलतली। तशेंच ह्या शिबिरांत कोण वांटेकार जाता ताका फुकट स्क्रीनिंग मेळटलें। 9 मार्चाक म्हापशेंतल्यान उत्तर गोंय जिल्लो आजिलो हॉस्पिटलांत सकाळीं 9 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन फुकट स्तन कर्करोग स्क्रीनिंग शिबीर आयोजीत केला।